आयज आमी हांगासर एकठांय जाता हाचें हें भाग्य कितें तेन्ना आमकां जाय 4 जाणांक एकठांय जावंक नाशिल्लें आनी जर एक लग्न सुद्दां करतात जाल्यार ती पत्रिका सुद्दां सरकारान पास केली अशी म्हणटा संस्थान केल्या म्हणून वचपाची इतली आमची कडक संस्था आशिल्ली सत्य आशिल्ली ती आयज आमकां तुमी भुरगीं पूण जाणट्यांकूय खबर आसा पूण तुमकां कसल्या त्रासांनी लोक रावतालो जियेतालो कल्पना ना तुमकां कित्याक असली दारूणाय केन्नाच नाशिल्ली जय हिंद म्हणपाक जायनाशिल्ली एक दोन्ही देशामध्ये एक कुडको आसता जो कोणाचोच न्ही म्हजोय न्ही तुजोय न्ही असो पण आमी थंय अशा रानांत सोदून काडले आमी न्ही ताणीच काडून दिले आमच्या भावांनी आनी आमकां थंयसर त्या ट्रक दवरलो आनी आमी थंयसर थांब उलोवंक लागल्या गोंयकारां कडेन पुर्तुगेजीन उलोवंक लागल्या कोंकणींत उलोवंक लागल्या आनी इंग्लिशींत लागल्या त्या जाणां आमी आशिल्ल्या म्हणटच कशें तांकां कळोवचें कशें तांकां सांगचें भियेनाकात म्हणून कांयच तुमकां जावपाचें ना म्हूण सुगूर आहात म्हूण तुमी आनी भारत सरकाराची सैन आयल्या ती तुमकां मारपाक कोणाक गोंय कितें पिड्ड्यार करपाक न्ही पूण तुमकां राखपाक आनी सुगूर दवरपाक म्हणून पण तें सांगपाक आमकां कशीच मार्ग जालो ना रेडिओ वेल्यान पूण आमकां मळ वचून सांगचें पडलें लोकांक आतां जालें स्वतंत्र म्हणून आमी तुमकां इतलें वर्सां सांगीत आशिल्लें हांव दीस पडटी कांयच भियेनाकात तुमी गोंय स्वतंत्र जातलें म्हणून म्हणून आमी सांगलें आमी जें सांगतलें तें जालें म्हणून आयज गोंय स्वतंत्र जालें आमी स्वतंत्र आसो पुर्तुगेज गेले म्हणून हें आमी तें ताका सांगलें आनी वयतान कशें आमी उलयतलीं कोणाक आयकतलें काय कितें म्हणून आमी ती बरोवन काडलें आनी कागदां सगळे गोंयांत भोंवन आमी ती वांटली ती जायत्या भुरग्यांनी आनी सगळ्यांनी तांकां तें नविदाद कशी नवल आशिल्लें म्हणून तांणी एकठांय केली ती आनी अजून पर्यंत लोकांक ताची याद आसा तांकां ती मजा दिसता पूण त्या वेळार ती मजा नाशिल्ली कित्याक सैनीच्या कमांडर इन चीफान आमकां सांगलें वडिलांन आमी तुमकां धाडटा वयर पूण आमकां खबर ना कितें आसा सकयल तें समज पुर्तुगेजां कडेन हें आहा कॅनन आसात आर्मां आसात आनी तुमकां उडयली सकयल जाल्यार आमी म्हळें कितें कांयच हरकत ना आतां आमचें गोंय स्वतंत्र जालें आमी स्वतंत्र भुंयेचेर मेल्या जाल्यार आमकां